आसा सांतांद्रे मतदारसंघात आणि असेंब्ली चालू असताना सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान एक बुधवार दिवस असेंब्लीत क्वेश्चन काडलो तो म्हणल्यार सांतांद्रे मतदारसंघातल्या हायवे आसा NH 63 असे खुबशी स्ट्रे कॅटल येता आणि ते सांगनामाचेर जो हायवे आसा तो क्रॉस करता ताका लागून हांगासर एक्सिडंट थोडे आसता अशें सांतांद्रेच्या आमदारान असेंब्लीत प्रश्न मांडिल्लो आणि अशें म्हटलां की ह्या स्ट्रे कॅटलांचे लोकेशन आयडेंटिफाय जावन सुद्दां अजून डिपार्टमेंटान कितें एक्शन घेतलेली ना. गोरवां खूब येता हांगा आनी शेत सगळे खातात आमकां काबार करता आनी आमकां जेवपाक शेतूय आसा ना आमकां लॉस जाता ते आमची कोणगांची माली रोयली तेवूय खाल्यो दुसरे म्हळ्यार आनी भात आहा तेवूय खाल्ले. सो एक्सिडंट बी जाता चड हायवेर जाता थिंगा चड क्रॉसींग आनी गोरवां मदेंच जावन येता थिंगा. चड खंयच्या टायमार आसता ती सकाळी म्हणजे आसता आनी सांजच्या राती कडेन राती कडेन. हय सो एक्सिडंट चडशी जाता म्हणटा. जाता चड जाता गोरवां बेश्टी सोडून घालता रस्त्याचेर सोडून घालता. आनी गोरवां रस्त्यार बसतात. हो हायवे पळय जाल्यार मडगांवच्यान डायरेक्ट पणजे वता आणि हेका लागून हाय स्पीड गाडी वयता कारण हायवे आसल्या कारणान हांगासर हाय स्पीड गाडी वयता आणि त्या टायमाचेर स्पीड गाडी लायले जाल्यार एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा आणि एक्सिडंट सद्या चालूच आसा अशें आमदारान सांगलें आसा आणि आता स्थानिक कडेन आमी उलयले ते सांगता की हांगा एक्सिडंट एक घडत आसता हांगा हायवे आसल्या कारणान गाडयो म्हणटा ते खूब फास्ट वतात तशें ह्यो स्पीड आहा ते जे ओनरान आहा तेंच्यांनी सोडून घातलेले गोरवां आसा आणि ताका लागून ही गोरवां हे सायडीन हायवेन क्रॉस करता आनी शेतांनी वयता आनी शेताची नुकसाण करता अशें तांच्यानी सांगलें आसा. सो हाचेर सरकारान बेगीतल्या बेगीन एक्शन घेवपाची गरज आसा कारण ह्या हायवेचेर गाडयो खूब फास्ट आसता आनी आनीकूय एक्सिडंट जावपाची चान्सीस आसा. स्टुडंटा खातीर अक्षय सांतांद्रेच्यान